ह्या पुंतळाच्या पुर्बेक तयाराय सावन हे नव्यानं सेमीस बटयतना आज विशेष करून पवित्र सभा सोम्याच्या रुपांतराची परब आचरण करच्या वक्ता ह्या पुंतळार परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून हे संदर्भार मागता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, रुपांतराची परब खंडीत आमकां एक व्हरतो संदेश आयच्या दिसा दिता. आमी सोम्या बरी जावच्याक सोम्याचें रुपांतर आमकां आपोवणें दिता. जेजून म्हणलें आसा, तुमी जसो सर्गेचो बाप सर्व बरो जशें तुमी जायचे सर्व कितें जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायचे बरी न्ही, बरी न्ही, सर्व बरी. जसो सर्गेचो बाप सर्व बरो, सर्व म्हळ्यार सगळ्या रितीन बरो, तशें तुमी जायचे सर्व बरी. खाली बरी म्हळ्यार तूं घोवाक मात बरी जाशी, बायलेक मात बरी जाशी, भुरग्यांक मात बरो जाशी, भाव भयणी मात बरो जाशी, समाजाक पाड जाशी ना. सर्व बरो म्हळ्यार सर्वांक तुवें बरो जायचे बरो. जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो, सगळ्यांक बरो, तो पावस बऱ्यांचेरी वतशें करता, पाडांचेरी खोट्यांचेरी वतशें करता. तो सूर्य बऱ्यांचेरी उदेशो करता, खोट्यांचेरी उदेशो करता. देखून तो सर्व बरो. कळ्ळें की? देखून तुमी जाय कितें सर्व बरी. देखून तुमच्या दुस्मानांकी तुमी बरी जायचे, तुमकां इजा दितल्यांकी तुमी बरी जायचे, तुमकां तुमचें नांव पाड करतल्यांकी तुमी बरी जायचे. देखून जेजू म्हणटा, तुमचो मात मोग केल्लो, तुमचो मोग केल्ल्याचो मात्र तुमी मोग करच्या जाल्यार तातूंत कितें फायदो. देखून तुमच्या दुस्मानाचोय मोग करा, तांचे पासत मागा. कितें मागा? अय्या, तुमच्या दुस्माना पासून कितें मागा? बरें मागा. काजरा वचून भलायकी मागची की कितें मागा? आशिर्वाद मागा. शिराप न्ही, आशिर्वाद न्ही गे. आमच्या दुस्मानाक आमी कितें मागचें? तो मात तिकोन वचून दी, खबर व्हडलो गडगडो ताचेर पडून दी अशें मागचें गे ना. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें आशिर्वाद, शिराप न्ही. थोड आमी सर्व बरी जाता. कोणा बरी जाता? कोणा बरी? गो बरी. देवा बरी जाता आमी, देवा बरी. आनी हें आपोवणें आयच्या दिसा आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रुपांतराची परब, रुपांतर, ट्रान्सफिगरेशन, बदलावण न्ही. ही रुपांतराची परब आमी आचरण करतना आमकां एक कितले मिस्तेर आहा उट्ट? कितले मिस्तेर? 4 मिस्तेर की 20 मिस्तेर आसात न्ही. संतोषाचे, दुखीचे, आनंदाचे, उजवाडाचे. उजवाडाचे मिस्तेरान 2 मिस्तेर कितलो? 100 न्ही. जेजू रुपांतर जाता. खंयसर रुपांतर जाता? बोंदेलगुड्यार. खंयसर? थाबर पर्वतार. बोंदेलगुड्यार न्ही, थाबर पर्वतार रुपांतर जाता न्ही. रुपांतर. थाबर पर्वत पळयला की कोणी कितल्यान पळयला? थोड्यांनी पळयला, हांवें पळयला, थोड्यांनी पळयला. ओके. थाबर पर्वतार रुपांतर जाता. ओके. कोण पुरो आसले रुपांतर जाताना? कितले जाण आसले? जोआंव, जाकोब, पेद्रो आनी मैज्याने येले का पुनून गेल्लो की जाऊया ते आयिल्ले. थंयसर पळया जेजू मेन तो आपुणून गेल्लो. कोणाक? पेद्रूक. ताका सोडूंक जायना.
आनी ताचे दोग मोगाचे आसले उजव्याक आनी दाव्या बसोवचे न्ही देवाची पती नयली आनी म्हणाली तूं त्या राजा पळोवतना म्हाका प्रॉमीस कर तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक म्हज्या दोगांक पुतांक बसयता म्हणून म्हाका प्रॉमीस ती ते दोग जाण आसले कोण ते जाकोब आनी जोआव आंद्रे नातुल्लो हे तेग जण आनी प्लस जेजू सोग जण गेले सोडोंक थाबर पर्वतार गेले आनी जेजू मागण्यार पडलो मागण्यार बसलो मागण्यार दिंबी घाली मागण्यार आसलो आनी सगळो थंयसर थाबर पर्वताचें रूपत बदललें आनी सगळें थंयसर बदलावण जाली जेजूच्या मुखामळाची जेजूच्या आंगवस्त्राची आनी सगळी बदलावण जाली आनी थंयसर इतलो प्रकाश भरलो आनी थंयसर इतलो प्रकाश भरतना हे तेग जण गेल्ले कळ्ळें की ते बॉडीगार्ड जावन गेले जेजूचे ते मागोंक म्हूण गेल्ले न्ही ते सगळे भियेले खावजेले खालें जाता आमी फाटीं गांवाक येता आमी बायले सांगू ना भुरग्यांक सांगू ना कळ्ळें की आमी खालें करचें गोतू ना आतां फाटीं येता हांव नांव गोतू ना हे भियेले सगळे आतां खाते आमकां सगळें गिळटात गे हांगा गोतू ना खालें जाता म्हूण गोतू ना सिच्युएशन सगळे भियेले खावजेले ते दळा तेग जण थंयसर कोण दिश्टी पडले हा जेजूक मोइजानी एलिया दिश्टी पडले आनी सर्ग उक्तो जालो थंयसर आनी तो वैभव पळयतना ह्या शिसांक भारी खुशी जाली कळ्ळें की थंय कालें पळयलें देव जाणा बिदरून ताका फाटीं गांवाक येवंक उत्त मन जावना गुडो देवून सकयल येवंक मनूंत जावना कळ्ळें की समजलें थंय रावया म्हूण बगलें सकयल देवून आयल्यार एक बोडये किरी भुरग्यांचें किरी घोवाचें किरी बायलेचें किरी सासूमाईचें किरी न्ही गे कोणाक जाय देखून पळया मस्त लॉंग ट्रिप्पाक गेल्यार खंय सिंगापूर मलेशिया नातल्यार स्विझर्लंड पुरो पिकनिका पुरो गेल्यार कितले दिसांचे कितले दिसांचे 15 दिसांचे बरें जाय तिकेट बूक केली आसता न्ही वचून 15 दिसांचे पिकनीक टूर मैसरल्यात आनी पुरा वचून पुरा भोंवून फाटीं लास्ट आमच्या कोडयाळच्या एअरपोर्टार देंवतना कळ्ळें की आमकां तें कार व्हरूंक आमचें येताना एब्बे 15 दीस केले आतां परतून तेंत करायचें गी तेंत मुरचार पडली तोंडां तेंत पळोवची न्ही गी 15 दीस गेल्ले कळोंक वतना आतां फाटीं येतना न्ही गे तेंत चापात्यो तेंत इडल्यो तेंत कुंकडाची कडी तेंत तारल्याची कडी तेंत आंबाडे तेंत गोडी भाजे पळया एरेक बोडू पेद्रो बगलें थंयत रावया म्हणून जाळ वटची गरज ना दोन वच्चूंची गरज ना पेद्रोच्या सासूमाईंचें बायलेंचें आयकोवची गरज ना थंयत रावया म्हणून बगलें पेद्रोक देखून तो म्हणालो आमी 3 तंबू मारया 3 एक एलियाक एक मोइजेक आनी एक तुका कळ्ळें गी एक एलियाक एक मोइजेक एक तुका तुज्या सांगाता आमी रावता कळ्ळें एकलो बटलेर जावन एकलो मिरण्याम जावन आनी एकलो काले ड्रायव्हर जावन रेडी आहात एक बटलेर एक मिरण्याम आनी ड्रायव्हर जावन रेडी जावन आमी रेडी आसा तुज्या सांगात रावया हांगात रावया उपरांत एक ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला बळ्या हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका हे म्हणटाना बेद्रूच्या तळमाट्या इल्लें मारलें बरी जालें की तेंचे जो म्हणटलो हांगा रावचें नाका पाटी सकला या असो जेत हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हें उतर पयलें एक पुटी आयकल्लें खंयसर खंयसर कुडूर मार्केटीन जॉर्दान न्हंयत स्नानीक जो लागचें स्नान घेता आसतना थंयसर पवित्र आत्मा परव्याच्या रुपीन देवून आयिल्लो आनी ह्या वेळार थंयसर देवाचें उतर आयकोंक मेळ्ळें हो म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी आयका स्पश्ट न्ही
हांगासर हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला 3 वर्सां भर ताणें अपुर्ब्याची सेवा केल्या. देवाचें उतर तीक्ष्ण रितीन 2 धारींच्या तलवारी बरी ताणें तें प्रसार केला. पळया अनितीच्या अन्यायाचें खंडन केला. हाय तुमकां धिक्कार, तुमकां खटा तुमकां. हाय कपट्यानो, सुनो काडलेल्या पोंडा बरी असलेल्या मनशानो, हाय तुमकां खटा तुमकां, धिक्कार तुमकां. पळया अनितीचें असताचें खंडन केलें. शास्त्रांचें फरिजेवाचें सदुसेवाचें खंडन केलें. तो भियोंक ना, कॉम्प्रोमायज करूंक ना, सोडदोड करूंक ना. बरें बरें, वायट वायट खंडन केलें. खरो प्रवादी जालो. देखून देवाचें उतर म्हणटा तो म्हाका मानवला, तो म्हाका मानवला. तुमी कितें करीत जाय? हा, ताका तुमी ऐका. ऐका. तुम्ही रुपांतर जावंक शेतात, तुम्ही देवाची बेसांवां जोडूंक शेतात, तुम्ही भलायकी जोडूंक शेतात, तुम्ही सुमया बरी जावंक शेतात, देवा बरी सर्व बरी जावंक शेतात. ताका ऐका. कोणाक ऐका? हा, जेजूचें उतर ऐका. जेजूचें उतर ऐका. देखून जेजून म्हणलें आसा, तुमकां कान आसा जाल्यार हा मायका. तुमकां कान आसा जाल्यार खा मात आयकता. खावचें तुगे बसून. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. ऐका. लिसन केळी. कान आसा जाल्यार. जायते बोटी आमकां कान नात. देवाचें उतर आयकलें म्हणटाना आतां शर्मोंक घे. शर्मा वचो वेळ. अब्बा 15 मिनटां शर्मा वचो पाद्र्या पासून. सेडीच्या म्हणचें अळे शर्मा वचलें उठे जायते नातले बोवताची प्रार्थना कडू बरो वता हांव तें आं करूंक आसा कळलें गे. थोड्यान म्हणचें आसा, थोड्यान म्हणचें आसा कुंभ घरांत उठे जायते म्हूण न्हिदचें घरा. म्हळ्यार भुरगीं घरा कितें करता न्हिदोंक दिनात. कळ्ळें? बेस्ट सुवात न्हिदची खंय? हां हां तुमकां तावळे देखून तायल्यात तुमी. व्हेरी गूड. ताळयो. सत्य सांगतात, बोटी मारनात तुमी. व्हेरी गूड. बरें फॅन आसा, सुबिती गरज आसा, बसचें. बांक स्पंजाचे बांक आसात. पळया देवाचें उतर प्रगट जालें म्हणटाना आमचें कान स्विच ऑफ. कळ्ळें गे? स्विच ऑफ. तेन्ना एनाउन्समेंटांनी आसतना काजारे चिटी वाचतना अब्बो तो पुरा कानाचें न्ही गे. कांय इल्लेशें नांव तिशें अरे ताचें नांव बदलिलां रे. चक्क जालें. पाद्र्याबाग म्हणटा सामान हांव. देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ऐका. जेजून म्हणा ऐका. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. पूण जायते जाणांनी आयकूंक ना. देखून जेजूक बेजाराय भोगली. जेजू म्हणालो तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयलें, तुमी नासली नात. तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयलें, तुमी नासली नात. तुमकां दुखेस्त करचे खातीर गायलें, तुमी रडली नात. तुमी तटस्थ उरल्यात. तुमकां खुशाल करचे खातीर वाजयलें, तुमी नासली नात. तुमी रडचे खातीर रुदान करचे खातीर गायलें, तुमी रडली नात. उजवाड आयलो सक्कड तुमकां दीस अशें ताणें केलें उजवाड. पूण उजवाडा प्रास तुमी काळो कसो मोग केलो. काळो कसो उजवाड असो मोग करूं ना तुमी. देखून पिलातान थंयसर जेजूक दवरलो, उजवाडाक दवरलो आनी बारब्बासाक दवरलो, काळोखाक दवरलो. पिलातान थंयसर जेजूक दवरलो, नितीच्या सताच्या मनशाक दवरलो आनी थंयसर एका अनितीच्या आनी असताच्या मनशा बारब्बासाक दवरलो. लोकांनी कोणा विंचलो? अनितीच्या असताच्या मनशाक, काळोखाच्या मनशा विंचलो, उजवाडा विंचोना. देखून जेजूक बेजार भोगलें आनी तो म्हणालो तुमी तटस्थ उरल्यात. तुमकां कान आसात, तुमी आयकूंक ना. तुमकां दोळे आसात, तुमी पळोवंक ना. तुमकां तोंड आसा, तुमी उलोवंक नात. तटस्थ उरल्यात. तटस्थ उरल्यात. तर आमच्या जिविताचें रुपांतर जावचें कशें रुपांतर जावचें आमच्या जिविताचें? आमी कान आयकूंक देवाचें उतर आयकूंक कान उगडना. आमी देवाचें उतर पळोवंक दोळे उक्ते करना. आमी देवाचें उतर प्रगट करूंक आमचें तोंड उक्तें करना. तर आमचें रुपांतर जावचें कशें रुपांतर जावचें? आमी जिविताची बदलावण कशी येवची?
जिविताचे सुदरप कशें येवचें, जिवितांत यशस्वी कशी जोडची, साध्य ना. कान आसत जाल्यार ऐका, ऐका पूण आयकूंक नाका, पळोवंक नाका. देखून म्हळ्यार महात्मा गांधीचे 3 मांकोड आसले न्ही, 3 मांकोड करता ते गोत्ता ना गे. हा आज सुद्दां आसा, पडींत आसतले काही म्हणी इतलांत. हा एक मांकोड केशें आसलो, हां पळय करेक्ट मांकडा बरी करतात पळय. एक कान बंद आसलो आनी एक तोंड बंद आसलो आनी एक दोळे बंद आसलो. हे बंद दवरून बसतात जाल्यार जिवितांत कांय प्रगती जायना, जिवितांत कांय बदलावण जायना, जिवितांत कांय सुदारप जायना उडासतना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवा बरी सर बरी जायचे जाल्यार आमचे कान उक्ते दवरूंक जाय, देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाचें उतर आयकतना कितें जाता, तें देवाचें उतर आमचे भितर येता. भितर गेल्लें देवाचें उतर किर्लता, किर्लता, जड जाता, वाडटा, वाडटा आनी इतल्या बऱ्या सुवातेर तें वाडटा की तें 100 वंट्यांनी, 60 वंट्यांनी, 30 वंट्यांनी, 30 वंट्यांनी, 60 वंट्यांनी, 100 वंट्यांनी फळ दिवंक शकता. आनी देवाचें उतर म्हणजे तें जिवें, जिवें क्रियात्मक, क्रियात्मक आनी तें खरें जाता, खरें. देखून देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक खरें जायचें जाल्यार तें उतर हांवें आयकचें, तें हांवें घेचें, तें किर्लोंक सोडिचें, फळ दिवंक सोडत जाय. थोवळ तें उतर जिवें क्रियात्मक खरें जाता. 2 तरेच्या तलवारी बरी जाता. अपुर्बायेचें, अपुर्बाय संदेश. देखून जेजूचें रुपांतर जालें म्हळ्यार फावना. त्या रुपांतरा फाटल्यान कितें आसा, जिनी परिवर्तन जाय, जिनी परिवर्तन कशी जावची, देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं जावची. देवाचें उतर आयकूंक कान उक्ते करया, दोळे उक्ते करया, तोंड उक्तें करया. तोवळ तें देवाचें उतर म्हजे थंय किर्लता, किर्लता, जड जाता, रूख जाता, फळ दिवंक शकता. 100, 60 आनी 30. कान आसा जाल्यार ऐका. आमेन.